धारबांदोडा तालुक्यात गव्याचो धुमाकूळ चालूच असा. शेताबाटान ना करप नित्याचेच. 8 दिसां पयलीं एका शेतकऱ्याक शिवड्यात जितो मारिल्लो. शुक्रारा साकोड्डान नव्या वाड्यार गव्यान परत दुसऱ्या शेतकऱ्याचेर हल्लो केलो. 71 वर्साचो प्रभाकर आमशेकार आपल्या भाटात गेल्लो. थंय गव्यान ताचेर हल्लो केलो. मात थळाव्यांनी ते पळोवन बोवाळ केल्ल्यान गवो पळलो आनी आमशेकार वाटावलो. ताचेर मेडिकलांत उपचार सुरू आसात. कालूच एक हांगा इन्सिडंट जालो. एक गोव्यान आमगेले जे प्रभाकर आमशेकार म्हणटा तेका फाटसून येवन तेका धक्को मारलो. असोच प्रकार एक 8 दीस पयलीं आमच्या शिवड्या गांवांत जाल्लो आसा. आमचो हांगासरल्यान एक 5 किलोमिटर हें आसा तेजी, थंय जाल्लो आसा. आनी तितून एक वेणू गावडे म्हणटा तो एक्सपायरू जाल्लो आसा. तो धांवान येता तो पळोवन हांवें हांगाच्यान काका काका म्हटलां, इतल्यान ताका मारलो. एकदां मारलो तो मारलो. आमी हांगाच्यान बोवाळ करता तो पळोवन लोकूय येयले धांवन. लोकांनी बी मागीर आवाज करतकच मागीर तो आनी एकदां परतो येयलो धांवन आनी ताका 3दां सुमार मारलो. ते झाडा कडेन हाडलो. एक झाडार मारपाक केल्लो तो फक्त तेजे शिंगांतल्यान सुटलो आनी सकयल पडलो. त्या झाडाक सुद्दां डॅश लागलेलो आसा. मार ताका हे बोट तेजें आहा ताका कट पडलेलो आहा ताका आनी कमरेक त्रास जाता म्हणटालो तो. रक्त सगळें वतालें ताका. आमी तसोच मागीर दोग जाणांनी मेळोन थंय येलो. शिवड्या हल्लो केल्या उपरांत गव्याक धरपाक राना खातीर अंबारी घेवन मोहिमेक लागल्या. मात यश ना. गव्यान दुसरो हल्लो केल्ल्यान लोक भिल्यात. ह्या घटनेची नोंद फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान घेवन तेचेर भरपूर म्हणजे एक प्रकारचे ह्या भागान एक स्क्वॉड तेणी दिवचे की जो अशा प्रकारचो खंय दिसलो जाल्यार ताका धांवडून रानान तरी घालपा खातीर एक स्क्वॉड तयार करून एक ह्या भागान तैनात करचे. ज्या भागान गोव्यांचो वहिवाट आसता त्या भागान तयार करचे. सगळीं जी बायलां आसता ह्या दिसांनी काजिनी आसता आनी तातूंत म्हणजे अशा प्रकारची घटना जाली जाल्यार तो एक जबरदस्त पॉवरफूल हें आसता. ताणें एक धक्को मारलो तरी मनीस हें जावपाक शकता. गव्यान दुसरो हल्लो केल्ल्यान लोक भिल्यात. गव्याच्या आकांतांतल्यान सोडोवपाक कितें तरी उपाय करचो म्हूण लोक मागतात. सामके लोक भिता आपल्या काजिनी सुद्दां वचपाक. आज हेपय तेगेलें हें बाट सामकें म्हणजे तेगेल्या घराक तेकोन एक 500 मिटरांचेर आहा. थंय तेज्या फाटल्यान येवन आनी इतलें फेन्सींग सुद्दां आसा ताका, इलेक्ट्रिकल फेन्सींग आसा जेका लागत जाल्यार गोवो न्ही माकड सुद्दां पळयटा. पण अशा स्थितीन सुद्दां गोवे भितर येता आनी अशे लोकांक हें करता. तेन्ना हांव आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी हितून लक्ष घालचें. हे जे गोवे अशे म्हणजे लोकवस्तीन आसा तांकां एक तर हांगासरल्यान धांवडावन घालचें, नाजाल्यार तेंचेर कितें तरी उपाय काडचो. प्रुडंटा खातीर साकोर्डा नवे वाडेच्यान विवेक प्रभू.